मनोहर पर्रीकर त्याच्या वृत्तीचे विरुद्ध प्रचंड असंतोष आसा, कारण गेल्या कितली वर्सांच तेजी जी फटिंगपणां, तेजी जी यू टर्न्स आनी तेजे जे परफॉर्मन्स परत परत उतरां दिवन 5-5 वर्सांनी तीच उतरां परत दिवप हाचेर जनता कंटाळलेली आसा। पणजेकारांक जे 25 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकर जेन्ना निवडून आयिल्लो तेन्ना जी प्रॉमिसीस दिल्ल्यो त्यो आजुनूय तेगेल्यो प्रॉमिसीस थंयच आसात। मनोहर पर्रीकरान एक रिजन दिवचें की त्या कारणां खातीर पणजेच्या मतदारांनी ताका परत निवडून हाडचो। म्हाका दिसता ताजे कडेन एक सुद्दां रिजन आसपाक ना की मतदारांक सांगपाक आपल्याक परत दी, म्हणूनच तो सांगता 25 वर्सान सुद्दां आपल्याक आनी 365 दीस दियात, आपूण जी कामां आसा ती करतलो म्हणून। पयले फावट म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर खरो उलयल्लो आसा की पणजे मतदारसंघाक काम जाल्लें ना म्हणून। त्या हेजे वयल्यान पणजेच्या मतदारसंघाच्यो जी जबाबदारी आसा ती वाडलेली आसा आनी म्हाका खात्री आसा ते 23 तारखेक की ही संदी जी हांवें लोकांक दिल्ली आसा पणजेच्या थंय उबे रावन, कारण मनोहर पर्रीकराक आनी BJPक भिवन रावपाचे लोक ना, हो आनी एक सिग्नल आमी गोंयच्या लोकांक दिवपाक सोदताले, म्हणून हांव ह्या मतदारसंघांतल्यान उबो रावलो। म्हाका खबर आसा म्हागेले विकनसीस आनी म्हाजी स्ट्रेंग्थ्स कितें आसा तें खबर आसा। म्हाका खबर आसा हांव पणजे मतदारसंघांतलो न्ही, हांव मडगांव साकून येता, म्हाजी स्ट्रेंग्थूय बरे आसात। हांवें केन्नाच फटिंगपणां केल्ली ना। हो जो निवडणूक आसा ही सत्याची निवडणूक आसा आनी म्हाका खात्री आसा पणजेचे लोक ह्या फावटी सत्या बरोबर रावतले। जेणे कोणें फटिंगपणां केल्लीं आसा पणजे लोकां कडेन केल्ली आसा, गोंयच्या लोकां कडेन आसात, ह्या फटिंगपणाच्या विरुद्ध हें वोटींग जातलें। म्हाका दिसता गोंयचे मतदार जे आसात, पणजेचे मतदार जे आसात ते म्हाका निवडून दितले। हांव फक्त पणजेच्या मतदाराच्या फोर्साचेरूच ह्या निवडणूक रावल्लो आसा। इतली वर्सां रावलो, पणजेचो आमदार प्रचंड तेजे कडेन ताकद आसा, त्या ताकदाक हांव हरोवपाक शकना, ताका कोण हरोवपाक शकता जाल्यार पणजेची जनता। मनोहर पर्रीकर हेजी जी फटिंगपणाची वृत्ती, मनोहर पर्रीकर मनीस असो उरलेलो ना, मनोहर पर्रीकर एक वृत्ती जाल्ली आसा जी फटिंगपणां उलोवपाची, ही एक वृत्ती जाल्या त्या वृत्तीचें हें इलेक्शन आसा, त्या वृत्ती विरुद्ध हें इलेक्शन आसा। 35,000 मदीं म्हणटा तो 3,000 मदीं म्हणटा तो 3,500 कोटी अशी कितलीशीच फटिंगपणां तेणें गोंयच्या लोकांक परिवर्तनाच्या नांवान त्या टायमार 2012 केल्लें आनी लोक ताका खुबशे फसवल्ले आशिल्ले आनी मतदार करून तांकां सत्तेर हाडलेलो। तेजे नंतर ताणें प्रत्येक गजालीचेर यू टर्न केल्लें आसा, ह्या गोंयच्या जनतेच्या मुखार आसा। 35,000 कोटीची कालची जी गेली आसा ती फक्त हे पलटीवर्तन, तें फाटीं परतीवर्तन सुद्दां न्ही, हें पलटीवर्तन केल्लें आसा मनोहर पर्रीकरान सगळ्यांत व्हडलें। What is your stand on casino? Your stand on casino? Our stand on casino is very clear. Our party position is very clear on casino. आमी जो दर्यांतलो काजिनो आसा तांकां विरोध केल्लो आसा, आमचे मॅनिफेस्टोन आमी घातलेलें आसा। आमी सत्ता आसली आनी सत्ता नासली, जंय आमचें जें उतर आसा जनतेक, त्या जनतेच्या उतराक आमी यू टर्न करना। थंय कितें आमकां सोंसपा पडल्यार कोता येता, आमी काजिनोक जो आमचो विरोध आसता विरोध आसतलो। हो जो आतां काजिनो बुडलेलो आसा तेजी हांवें ह्या सरकाराक वॉर्निंग दिल्ली, ते काजिनोक अलाव करनाका म्हणून भितर। अशी ही परिस्थिती जातली हें पत्रकारां मुखार हांवें सगळ्यांक सांगलेलें आशिल्लें आनी हो काजिनो हाडपाक मुख्यमंत्री स्वताक जबाबदार आशिल्ले आनी तेणें आयज पर्यावरण सुद्दां नश्ट केल्लें आसा। चोडणकर हाणें आपलें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा, हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी अभिनंदन करता हाजें एक कारण अशें जें फटिंगपणाचें राजकारण भाजपान चलयलां आनी खुद्द विधानसभेंत काल प्रूव जालां की काँग्रेसीन 35,000 कोटीचें गफलत केल्ली हें पर्रीकरान सांगून तो जिखून आयलो पळय, तें ताणें काल सांगलां की तें बरोबर न्ही म्हणून। शाह कमिशन जें 35,000 कोटीचें लुकसाण जालें म्हणून म्हणलें पळय तें बरोबर ना हें ताणें कबूल केलां। अशी अनेक फटिंगपणां आमी पर्रीकराची ओपन करतले, एक्सपोज करतले आनी इलेक्शनाक भरपूर मतांनी आमकां जैत मेळटलें अशी म्हाका आशा आसा।